कायदेशीर प्रक्रिया करून देवळां आणि घरादारां मायनिंग लीज वाठारांतल्यान भायर काडची अशी भूमिका शिरगांव सयत मुळगांवच्या लोकांची आसा। वयल्या वयर बरोवन दिले म्हणून हो प्रश्न सुटचो ना। मायनिंग कंपन्यांचेर आमचो विश्वास ना अशें लोकांचें म्हणणें आसा। शिरगांवा सयत मुळगांवची देवळां घरादारां मायनिंग लीज वाठारांतल्यान भायर काडटले तशें मायनिंग कंपन्यां कडल्यान बरोवन घेतले अशें उतर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलां। मात मायनिंग वाल्या कडल्यान बरोवन घेतले म्हूण समस्या सुटची ना जाल्यार ही प्रक्रिया कायदेशीर करची, सद्याचे लीज रद्द करून नव्यान मायनिंग लीज करचे तशेंच नव्यान अधिसुचोवणी जारी करची अशी भूमिका मायनिंग पीडित लोकांची आसा। आमचे जे कुमदाती वांगडा जे कंपनीन जे सिधा गोवा कंपनीन 2012 आमची मिटींग घेवन आमकां एश्युरन्स केल्ले की जे आमचे जे कुमदाची जी लँड ते यूज करता तेचो सर्फेस व्हॅल्यू आमी तुमकां दितले म्हणून, आनी टील डेट मेरेन तेंच्यांनी आमकां एक पात पयशे दिवंक ना। म्हणून आमचें कितें आसा की आमचो ह्या कंपनीचेर कसोच विश्वास ना। जे कितें आसा ते सरकारान फुडाकार घेवन सरकारान करपा जाय। जो पर्यंत आमकां हे जे आमचे ज्यो मागण्यो आसा ह्यो जो पर्यंत मान्य जायना तो पर्यंत आमी मायनीच्या सरीत विरोध आसतले। जेणे करून जे आमचे गांव जो उद्ध्वस्त करपाक जी ही कंपनी फुडें सरल्या ते कंपनी कडेन आमी जितले तेंच्या कडेन पत्र व्यवहार केल्या टील डेट मेरेन आमचे पंचायतीन केले, कोमनीदादीन केले, शेतकी कमिटीन केले, पण अजून मेरेन तेंच्यांनी आमचे खंयचेच डिमांड आहा ते पास करूंक ना। जे पेंडिंग डिमांड आसा तेजेर सुद्दां ते आतां म्हणटात की ते आमकां लागना म्हणून आमचो हो कंपनीचेर विश्वास ना। आमी सदीच म्हणटा ही कंपनी फटींग। आता जॉब सुद्दां जर दिवपाचे जर जाले जाल्यार ते कंपनी आमकां जॉबा बद्दल कांयच सांगना। भायले लोक हाडटात, भायल्या स्टेटीतले लोक हाडटात आनी हांगासर भरतात। म्हणजे सरकारान हेजेर सगळे कडक नजर दवरून जे गांवचे कितें प्रश्न आसा ते आमकां जे एश्युरन्स दिल्ले असेंब्लीन त्या एश्युरन्साचे तंतोतंत पालन करचें म्हाजे सीएम आमचे प्रमोद सावंताक विनंती आसा की स्वता तेणी हितून लक्ष घालचें। गांवचे जे कितें आमचे प्रॉब्लेम आसा तितून स्वता लक्ष घालचें आनी ह्या लिजांतल्यान आमची जी घरां देवळां पंचायत घर प्रायमरी स्कूल ही जी कितें येता ती सगळी लिजांतल्यान भायर काडची। लेक सुद्दां आमचे जे आसा ते लिजान गेल्ले आसा ते लेक सुद्दां भायर काडचे, बफर झोन मार्क करचो आनी आमकां दिवचो। शिरगांव सयत मुळगांवची देवळां तशेंच घरादारां आनी सैमीक संपत्ती मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडटले अशें उतर हालींच मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्लें आसा। संबंदीत मायनिंग कंपन्यां कडल्यान तशें पत्रय घेतलो अशेंय ताणें सांगिल्लें आसा। मात मुखेलमंत्र्याच्या ह्या वक्तव्याचेर मुळगांव तशेंच शिरगांवच्या लोकांचो विश्वास ना। हाचे पयलीं मायनिंग कंपन्यांनी आमकां फटयल्ले आसात तेन्ना सादें पत्र घेतलें म्हूण हो प्रश्न सुटचो ना अशें खाण पिडेस्त वाठारांतल्या लोकांचें म्हणणें आसा। जर मुळगांव आनी शिरगांवची देवळां तशेंच घरादारां आनी सैमीक संपत्ती मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडटले जाल्यार कायदेशीर प्रक्रिया करची, परत सर्वेक्षण करून मायनिंग लिस्ट तयार करचे, तशी अधिसुचोवणी जारी करची अशी मागणी थळाव्या लोकांची आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।